पुण्यभूंय गोंय. गोंय राज्याचो प्रत्येक भाग तसो सैमान नटिल्लो एक वेगळो भास दिता. पूण ह्या सर्गातलो एक अतिसुंदर भाग म्हळ्यार कलांगूट. समुद्र किनाऱ्यार वशिल्लो हो भाग गोंयची सोबीतकाय आनिकूय वाडयता आनी ह्या गांवची जतनाय घेवपी कलांगूट तशेंच आग्वाद, कांदोलीम, बागा, आरपोरा ह्या सगळ्या किनारपट्टीन आनीक सोबीतकाय वाडोवपी यंग अँड विजनरी लिडर श्री मायकल लोबो हे फाटलीं जायतीं वर्सां काम करता. कलंगूट तशेंच सरभोंवतणीच्या भागांत सर्वंगीण विकासा खातीर काम करता. आधुनीक विकास, सुविधा, बरे रस्ते आनी खास करून युवा वर्ग आनी तांची समस्या हांचेर जास्त लक्ष घालून काम करता. तांची कांय कामां आज तुमच्या मुखार दवरता. मे 2021 म्हयन्याच्या मदल्या काळात सायक्लोन तावतेचें गोंयांत आगमन जालें. गोंयच्या सगळ्या भागांनी हाचो मार सोंसचो पडलो. जायतीं झाडां पडलीं, घरां मोडलीं, गाडयो मोडल्यो आनी लोकांचे जायते हाल जाले. अशा वेळार कलांगूटचे आमदार आनी RDA मिनिस्टर मायकल लोबो फुडें सरून स्वता ग्रावंड झिरोचेर येवन लोकांक मदत करपाक लागले. घरां बांदपाक फायनान्शियल असिस्टंट जावं किंवा वाऱ्यान पडिल्लीं झाडां क्लियर करपाक मायकल लोबो हांच्यांनी स्वता रस्त्यार येवन कामां करपाक सुरवात केली. सर, हालीं एक वादळ आयलें गोंयांत, तावते सायक्लोन, आनी तातूंत खुबशे लोकांक लुकसाण जालें. तांचे घरांचेर झाडां पडलीं, रस्त्यांचेर झाडां पडलीं, गाडयांचेर झाडां पडलीं. आनी येस, गोंयांत जायते लिडर्स फुडें आयले, पूण प्रामुख्यान तुमकां आमी पळयतले की घरां जर कोणाची मोडल्या जाल्यार तुमी स्वता वचून थंय पळोवणी करून तांकां बांदून अजून तांची थोड्यांची घरां जी आसा ती बांदपाचें काम चालू आसा. आमी खुबशे जाणांक असो सपोर्ट केला. आनी जेन्ना हांव बिझनसमॅन, I always believe that whatever business I do, I should help others. Some part of my profits should go to others who are in need. हांव आतांच ना, ते खूब वर्सां हालीं करता. बिफोर कमिंग इन एक्टीव पॉलिटिक्स, जेन्ना सोशल वर्कर आसलो, आमदार जावचे पयलीं हें चालू आसलें. अशें आमच्या पर्रान दत्ताचें घर म्हणून एक, तें आमो पडोवन अर्दें घर मोडलेलें. जेन्ना सारकें करूंक गेलो तेजे 2 पारेती उरल्या तेय पडल्यो. म्हणजे इफ यू गो टू सी, जे आमी रिपेर करपाक सोदताले तो पार्ट पासून रिपेर करूच जाल्यार दुसरो पार्ट पडपाचो हें आसलें, शक्यता आसली, तोय पडलो एक पारेत समथींच. सो आमी तें चिंतलें की आख्खेंच हें बांदून दिवपाचें ताका. सो अशें आमी क्वीक डिसिजनां असल्या टायमार घेवपाक जाय. सारकोच कोण गरीब आहा, तेजे कडेन आनीक घोडो ना, करतलो कितें? सो तेहल्या मनशांक जर तर आयज आमी सपोर्ट करिना, आमी पावरान आसतना, आमी आमदार आहा, सरकारान मंत्री आहा, जर ह्या टायमार आमी त्या लोकांक पळयना, पावना, जाल्यार म्हाका दिसता यू आर नॉट द पोजिशन वेर यू आर नॉट डुईंग जस्टीस टू दॅट, टू द पीपल. ह्या पोजिशनार आसून जर तर आमी हेल्प करिना जाल्यार केन्ना करतले? आमी म्हणटले ना, आमी फुडल्या पावटी जिखून येयले काय मागीर हेल्प करया, अशें आमी खुबशे जाणां कडसून आयकता. ना, आमी आतां खूब हेल्प केला, आमी फुडल्या पावटी जिखून येयले न्हू तेन्ना आमी हेल्प करतले, अशें हांव आयकता. खुबशे जाण उलयता. हांव नांवां कोणाची घेयना, पूण म्हाका दिसता जेन्ना आमी जिखून येता, वी आर ड्युटी बावंड टू हेल्प आवर पीपल, टू हेल्प दीस पीपल, whoever they are, whether they are from your constituency or they are from other constituency. Finally they are our goans and we need to help them. आयज जर आमी करिना केन्नाच करूंक पावचे ना. सर, म्हाका दिसता ह्यो गजाली सगळ्यांनी प्रॅक्टीस करपाची गरज आसा आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन. पूण जशें खुबशे जाण म्हणटात की जेन्ना मायकल सर आपल्या हातूंत कितें सुरू करता तें देख घेण्यासारकें आसता दुसरे कॉन्स्टिट्युएन्सीन, थंयसून तें सुरवात जाता.